बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्या भावा भयणांनो, सगल्यांक तुमकां जेजू सांगाता वेळ सारूंक आयलोल्यांक मोगाचो येवकार. ह्या सकाळच्या वेळार पवित्र देव मंदिरांत आमी ह्या केरीत पवित्र वेळांत भागीदार जावंक व्हडे कुशीन आमी एकठावल्या. आमचें काळीज आनी मन जेजूक उक्तें दवरुया. जेजूचो ताळो आमी आयकुया. सोमी जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार, आमकां सगल्यांक रचलोलो देव, सगलो संवसार निर्माण केल्लो देव ह्या पवित्र वेळार आमच्या मुखार आसा. जेजू खुद ह्या वेळार आमकां उक्तो जाता. जशे परी सोम्या जेजून आपल्या शिसांक आपयले आपलो पाटलाव करूंक, तसोच ह्या वेळार जेजू आमकां दर एकल्याक नांवान आपयता आपलो पाटलाव करूंक. आमची नदर आमी जेजूचेरूच दवरुया. मोगाल जेजू, सर्व रचनेच्या दुनिया, आमी असोक्त मनशां तुज्या पांयां सरशीं आयल्या. आमचेर सर्वांचेर तुजी देवीक दिश्ट घाल आनी आमकां तुजे पोदवेन भर. तुजेरूच पातयेवन आमी आसांव. ह्या वेळार खालतिकायेन आमची मान बागोवन तुका आमी सासणांगी नमस्कार करता. गीत आमी गावुया, Come and worship. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah, 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 hallelujah,
Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah. 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 देव सोर्व देण्याचो सागोर आनी ह्या विशाल सागोराक ताव ना. शिमेर नासलोल्या मोगान देव आमकां सांबाळटा. ह्या वेळार देवाचे उपकार आमी आठोवया आनी सोर्व देण्या पासत देवाक आमी सोगलीं दिनवासुया. दोर एके वाकाणे उपरांत आमचो जबाब गावून जातलो. बापा तुका आर्गां दितां, तुज्या मोगाक गायोन कोरतां. उत्पत्तीचें पुस्तक 22:1-3-4. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो, आनी ताणें काळोख आनी उजवाड दोशी केली. देवान आमकां ही प्रितूम आनी मळब आमचें जिवीत बरे तरेन जिवंक फावो केल्या. ह्या सोर्व देण्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. बापा तुका आर्गां दितां, तुज्या मोगाक गायोन कोरतां. सुटकेचें पुस्तक 24:13-21. सोर्वेस्पोर आपूण तांचे मुखार रावून दिसाचो कुपाच्या एका खांब्या वरवीं वाट दाखयतालो, आनी रातचो तांकां उजवाड दिवच्याक उज्याच्या खांब्या वरवीं तांकां चलयतालो. देव दर घडयेक आमच्या सांगाता आसा. सोर्व वायटा विघ्नांतलीं आनी तरेकवार अपसयगांतलीं तो आमकां निवारता. ह्या पासत आमी देवाक दिनवास दिवया. बापा तुका आर्गां दितां, तुज्या मोगाक गायोन कोरतां. तोबिताचें पुस्तक
आविसवोर 13 वोळ 1-2. सासनाक जियेतोल्या देवाक वाखाणणी. ताचें राज सोर्व काळ तोखता. तो कास्त लायता आनी तोच बोगशिता. तो नॉर्कान शेवटिता आनी तोच सासनाच्या उद्रुश्टांतले तांकां सुटयता. देवान आमकां सोगल्यांक बरे भलायकेचें देणें दिलां. आमचेर येवची आसली पिडा देवान निवारल्या. ह्या उपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. बापा तुका आर्गां दिता, आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता, गायोन करता. स्तोत्राचें पुस्तक आवेसवोर 103 वोळ 13-14. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवाळायेन वागयता, तसोच सर्वेस्पोर आपली भोक्ती करतल्यांची दया दवरता. देवान आमकां सोगल्यांक फामिलीचें देणें फावो केलां. आमच्या कुटुंबांत रावतल्या दर एका वांगड्याक देवान राखला आनी सांबाळला. ह्या खातीर आमी देवाक उल्हासून गावुया. बापा तुका आर्गां दिता, आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता, गायोन करता. सिराकाचें पुस्तक आवेसवोर 30-9 वोळ 14. एका स्वादीक परमळाच्या कमला भाशेन तुमी फुलून दुंपा भाशेन सोर भोंवतणचो वाठार तुमी परमळान भरचो आनी सर्वेस्पराच्या देण्याच्या आशिर्वादान ताचे वाखणणेचीं गितां गावचीं. देवान दर एकल्याक केरीत गूण दिल्यात. ह्या गुणां उदेशीं आमी देवाची मोहिमा फाकारूंक फावो. हे तरेकवार खासगी गूण आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया. बापा तुका आर्गां दिता, आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता, गायोन करता. ह्या वेळार गीत आमी गावुया. E12 तुजे उपकार दुनिया कशे बाडयतले. तुजी बरेपणा कशी निया
गायता तुझी मोहिमा, तुझी बरेपणा कशी नियाळटल्या, तुझो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तेल्या, तुझी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार दोनिया कशे बाडयतल्या. देवाचें उतर आयकूंक सगळीं उबीं रावया. लुकाचें शुभ वर्तमान 18 वोळ 1-8. सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वपार सांगली. एका नोंगरांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडाय नासली. आनी त्या नोंगरांत कोण एक विधवा आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशें मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडा हांव धरिना खरो. तरी पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिका न्याय करून दितलो. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातली. सोम्यान फुडें म्हणलें, तो खोटो नितीदार कितें सांगता ताका चीत दियात. तर देव आपणाक दीस रात उलो मारतल्या आपल्या विचलोल्यांक सोंसणीकायेन कान दिवचो ना आनी तांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना? होय, हांव तुमकां सांगतां, तो तांकां बेगीनच निवारतलो. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळटलो काय? देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं बसूया. एडविन हावी एक फामाद बरोवपी अशें म्हणटा, अ डे विथआउट प्रेयर इज अ डे विथआउट ब्लेसिंग, and a life without prayer is a life without power. मोगाच्या बाबा भयणांनो, निकतेंच आयकल्ल्या शुभ वर्तमानांत आमकां एके विधवेची खबर मेळटा. ही विधवा एका नितीदाराशी वचून परतून परतून आपल्याक न्याय फावो कर म्हूण ताचे लागीं मागता. पूण जायतो काळ नितीदार तिचे कानार घेना. शेकी ती विधवा आपल्याक परतून त्रास दितली म्हूण जाणो जावन
नितीदार आखरेक तिका न्याय दिता. बाबा भयणीनो, खंयच्याय वेळार आमी देवाक उलो मारीत जाल्यार देव आमच्या आदाराक पावताच. आयज केरीत म्हत्वाची शिकवण हें शुभ वर्तमान आमकां दिता. पयले सुवातेर आमी सदांच मागणी करूंक फावो आनी आमचे मागणे सदांच तीर आसूंक फावो. जायते पावटी आमी देवा लागीं मागता, पूण देव जेन्ना आमकां फावो करिना त्या वेळार आमी रोखडींच निराशी जाता, बोरवासो सोडून दिता. ह्या आयकल्ल्या शुभ वर्तमानांत ती विधवा थांबनासतना नितीदाराक उलो करता. आमचो जिवो देव आमचें आयकुचो ना काय? खऱ्यांनीच देव आमकां सोगले आपले येवजणे वेळार फावो करता आनी हें सोत आमी ओळखून घेवंक जाय. दुसरे सुवातेर आमी जें देवा लागीं मागता तें देव आमकां दितलोच म्हूण आमकां बाबार्थ आसूंक गरजेचो. ह्याच बाबार्था उदेशी आमच्यो सगल्यो गरजो सुफळ जातल्यो, कित्याक देवाचे पदवेक शीम आनी मेर ना. जसो देवाचो मोग आमचे सवे विशाल, तशेंच देवाचें उदारपण आमचे सवे विशालूय जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत आमकां सोबार पावटी मेळटा, आदल्या तशेंच नव्या करारांत, की जेन्ना जेन्ना मनशान देवाक उलो केलो तेन्ना देवान तांकां जाप दिली. मागण्या वरवीं व्हड व्हड प्रवाद्यांनी सांता भोक्तांनी आपल्या जिवितांत येतल्या ओदृश्टाचेर जोईत व्हेलें. तरेकवार अजापां आनी मिलाग्री करून तीं पावलीं. संवसाराच्या वेगवेगळ्या स्वातांचेर आमची मिशनारी बाबा भयणां मागण्याचो आदार घेवन देवाचो वावर फुडें व्हरूंक बोळ जोडून घेतात. ह्या सगल्या बागिवून मनशाची आमी देख घेवंक गरज. विधवेच्या दुस्मानांनी तिचेर अन्याय केलो आनी ह्याच कारणाक लागून ती विधवा आपल्याक नीत फावो कर म्हूण नितीदारा सवे मागताली. ह्या आधुनीक काळांत आमी जियेतना आमी आमचो बाबार्थ देवा कडचो हालोवंक फावो ना, कित्याक देव फावो ते घडयेक सोगलें आमकां बासायता. जायते पावटी फटकिरे प्रवादी आमकां मेळटले जे आपल्या गोड गोड बुलोवण्या उदेशी आमचो बाबार्थ हालोवंक प्रयत्न करतले. आमचे मागण्याचें वातावरण निर्फळ करूंक वावुरतले, पूण जो आपल्या मागण्याक तीर रावत तोच देवाची देणी आनी बेसावां जोडूंक पावतलो. मागण्याक आमच्या जिवितांत आमी महत्व दिता काय?
सदांच आमी मागणी करतांव गाय. ह्या वेळार ओगेपणान कास्की नियाळ करूंक प्रयत्न करुया. ह्या वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो, दोन्या देवा आयक आमचो ताळो, पोक्तीपणान मारता उलो. तुजो मोग केरीत भाशेन अणभवूंक तुज्या गवळ्यांक तुवें विचलें. ह्या आमच्या धर्माच्या गवळ्यांनी सदांच तुका ओळखूंक आनी सगळ्यावून चड तांणी तुजोच मोग करूंक तुज्या मोगान तांकां सांबाळ. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. मोगाल जेजू, तुज्या उतरांतल्यान तूं आमचे लागीं उलयताय. तुजें उतर वाचून, आयकून आनी नियाळून आमी तुका अणभवूंक पावूंक आमकां तुजो आदार दी. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. मोगाल जेजू, संस्कारांनी तूं आमकां घोट करताय आनी आमच्या जिविताच्या गोडितांनी आमच्या जिवितान सदांच तूं हाजीर जाताय. ह्या संस्कारांतल्या कुणा वरवीं आमी तुजें आसणें आनी मोग अणभवूंक आमकां तुजी मोजत फावो कर म्हूण मागता. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान
बरें जिवीत जियेवंक मोगाल जेजू तूं सदांच आमकां हुस्कायताय. तुज्या नीट मार्गान चलूंक आनी सोर्गीय राजाची दायजी जावंक आमी पावोंक आमकां तुजें बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भक्तीपणान मारता उलो. मोगाल जेजू ह्या देव मंदिरांत एकटवलोल्या समेस्त बाबा भयणांक तशेंच संपर्क साधनाच्या माध्यमांतल्यान वांटो घेतल्यांक तुजे कृपेन भर आनी सोगले तांचे आवडे साकार कर म्हूण मागता. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भक्तीपणान मारता उलो. ह्या पवित्र संस्कारांत तूं आमचे मोदें आसाय. तुज्या सांगाता हो वेळ सारून तुका आमच्या जिव्या देवाक खरेपणी आमी अनुभवूंक पावूंक आमकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भक्तीपणान मारता उलो. सोगलीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलोले मागणे उच्चारुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो तिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.